डिमांड टॅक्सी बंद करपाची कित्याक तो बायलो आज आमगेले टॅक्सी दोन येयले ते आम नुस्त्या मान आमगे बायलो रस्त्याचे एकताल्यो मारे होला गो बी आज सगळे असो लामाणी बामाणी थिंग रस्त्याचे एकताय कळ्ळें तुका तेंक पुलीस कांय कोनाय मू तेंय चालाय लामाणी काडाय बिचेऱ्यो एकताय तेकाय कांय कोनाय आज आमगे शेक्कार आम तुकू बंद मान तकले हात दोन रटाय वॉटर स्पोर्ट बंद आहा टॅक्सी दोन द्याचो आम कितले दीस बंद आहाय हेंचे एक्शन घेवपा आम कोणू सापड कोना पण आज कितें सांगलें तें तेम सांगितलं आम तुमले ऐकताय आणि तेंगले ऐकताय आणि तुमकां 2 दिसान सांगताय मग Every time you come and say that Lamanis and Ghatis are doing and this and that, we are staying in India, not in Pakistan. So we are also contributing to the economy of Goa. So you stop saying all this and you fight if you really want to show and you want to show the development of Goa. You show your strength in the development of Goa. Criticizing doesn't work. There is law and order situation. लमाणी समाज तांच्याच समाजातल्या एका टॅक्सीवाल्याक थारोवपा खातीर सध्या यत्न करतले तितल्यान सध्या निवळटा. आम्ही आता वयतले ताका परत एकदा कन्विन्स करतले की बाबा सगळ्यांचे बऱ्या खातीर आणि बेनावलीमाचे आमचे भाव आसा त्यांच्या बऱ्या खातीर आणि आमचे जितले शॉपां बंद जाला त्यांच्या बऱ्या खातीर तूं मातसो तुजो कितें आहा हें आहा मातशें वाट सुद्दां चेंज कर तो रूट मातसो चेंज करून नाजाल्यार 2 मायल्सान तूं अप्लाय करून यू कॅन देर आर लॉट ऑफ अदर प्रोविजन्स बाय वीच यू कॅन अर्न द लिवींग. सो मातशें ते बरे बसून आमी आमचे फूल कमिटी मेंबर्स ऑल गोवा बंजारा समाज कमिटी मेंबर्स ताका समजून सांगतले आनी हो इशूक आमी सोंपयतले आनी परत एकदा ओनर्साक वचून रिक्वेस्ट करतले की आमी शॉपाक मातशें परत उक्ते करून तांकां बरें करा म्हणून. बेकायदेशीर काय कायदेशीर शॉपां आसात ते खंय पयलीं पंचायतीन पळोवचे. बेकायदेशीर चलपा येनात कोणाली बेकायदेशीर शॉप चलतात इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल पंचायत. दे हॅव टू व्हेरीफाय वेदर दे आर डुईंग द बिजनेस विथ ट्रेड अँड ऑक्युपेशन लायसन्स. If they are doing illegal business, issue them, take a meeting, take the resolution and ask, I told them to issue show cause notice. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.